नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा मी मागची 2 सेशन आणतो आम्ही 4 वर्स 4 श्लोक घेतले चौराष्टकमाचे। कशी बिल्व मंगल ठाकूर त्यांनी तांगेले हृदय ओपन करणं, कशी तांगेले एक फिलिंग्स कृष्णाल प्रती। कृष्ण कशी चोरू तो कसं चोरता म्हणून आमका सांगले त्यांना। आता पासून आम्ही पळयले कृष्ण कशी चोरू कसं चोरता म्हणून। कृष्ण वृंदावनांतू लोणी चोरता, त्यानंतर गोपिका स्त्री आले वस्त्र चोरता, त्यानंतर राधाराणीले हार्ट हृदय चोरता। आणि इतले नाही आमगे सकडाले एक पर्वतचे आशिले पूरा पाप चोरता म्हणून त्याने सांगितलं असा। आता ह्या श्लोकांत आम्ही पळोवया। धनम च मानम च ततेंद्रियाणि प्राणं चरित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र द्रतोद्य चौरा त्वां भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा। हे 5व्या श्लोकांत त्यांनी सांगता ती की धनम च मानम च म्हणजे कशी मेगेले धन काण घेतले, मेगेल मान काण घेतले, तथ इंद्रियानी मेगेल इंद्रिय कशी हरवून घेतले। इतले नाही मेगेले पूरा मेगेल जीवन मेगेल पूरा तू हरवून घेतले म्हणून सांगता हांगा बिल्व मंगल ठाकूर। आम्ही अशी पळवयत आम्ही केन्ना देवळाक वताली, देवळा दर्शन घेवच्याक पयला आम्ही कस करताली आमगेले यथाशक्ती कसने पर्सांत आशिल्ले देवाक अंत घालता ती काणके डब्बीन घालता ती। धनम च आमगेल धन देव घेता, आमक मन उरो ना उरो आमके एक देवाक पळेल की दर्शन घेतली की कसले घाल का मन करता, कशी देव आमगेल कडेन करत ते तशीची। त्यानंतर आम्ही देवाक प्रणाम करता ती, कशी आमगेले मान देवाक सम्मान दिता ती। त्यानंतर तथेंद्रियानी आमगेल इंद्रिय कशी आम्ही देवाल सेवेंत हे करता ती। आमगेले हे दोळे आसा आम्ही देवाल दर्शन घेता ती, आणि आमगेले नामकान देवाक ऑफर केले ते फूल की तुळशी की ताजेन आम्ही सुगंध घेता ती। देवाल चरण कमलांत देवाक हे जाऊन येईल ते फूल ते ताजी सुगंध घेतात आम्ही। त्यानंतर आम्ही चरणामृत की तीर्थ की घेता ती। असे आमगेल जीभ आमगेल नाक आमगेल दोळे लास्टाक आम्ही कसं करता ती आम्ही पुरा देवाक साष्टांग नमस्कार करता ती। तशी आमका स्वतःक आम्ही देवाक अर्पण करता ती। अशी आमगेल पुरा इंद्रिय आम्ही कशी देवाक अर्पण करता ती। म्हण कशी देव ते हरवून घेता म्हणटा इनडायरेक्टली सांगता असा। अशी एक शुद्ध भक्ताला एक भाव उरता केन्ना केन्ना देवाक ग्लोरिफाय करचे रीती अशी डायरेक्टली ग्लोरिफाय करता ती। देव तू कितली चंद असा, कितले कृपाळू असा, कितली दयाळू असा म्हणून अशी ग्लोरिफाय करता ती आम्ही। कितलो तू कुंती महाराणीलान तू गजेंद्रलान तू ध्रुव महाराजालान तू कशी पळयता तांगेल प्रेयर्सार तू कशी देव कितल्या देवाक गुणगान करता ती म्हणून। केन्ना केन्ना शुद्ध भक्त अशी उरता ती ताक देवाक सार्केस्टिकली गुणगान करता ती देवा तू पळय मगेल हे काण घेतले मगेल ते काण घेतले, तू कितलो व्हड चोर असा म्हणून अशी पळयल्यार अशी आम्ही ते एक गुणगान म्हण सांगचे ना। साधारण मनशाक आम्ही सांगितलं असले री अरे हो पळय मगेले हे करतसा मगेले चूक सांगतसा दोष सांगतसा नवे म्हाका एक टॉन्ट मारतसा म्हणून। शुद्ध भक्त तशी करता ती त्यांनी एक टॉन्ट मारल्यावर एक व्यंग्य जावन देवाक तांणी ग्लोरिफाय करता ती। ते इनडायरेक्ट वे ऑफ ग्लोरिफिकेशन म्हणतात ताका। तशीच केन्ना बिल्व मंगल ठाकूर चिंतामणीला आयकता की हे की तू कृष्णाक तू हे केल्ले असले रे तुगेले जीवन धन्य आशिल्ले म्हणून। तेन्ना ते आयकत की तागेले पुरा जीवन बदलता, तागेले अटॅचमेंट कितलो आशिल्ले चिंतामणी लगी ते सोण ते आता पूरा कृष्णाले मार्गान कृष्णालान तू डिरेक्शनान तू वता तो तागेले अटॅचमेंट कृष्णाले लायता तो पूरा आपणेले
आपणाल धन की आपणाल मान की पूरा सोडून सीधा वृंदावना वता म्हणून हंग तो तेच सांगता सा तू मेगेल पूरा काण घेतले मेगेल धन मेगेल मान मेगेल इंद्रिय पूरा हरवून घेतले म्हणून जाल्यार हांव तुका सोडतोय इतलो व्हड चोराक हांव सोडना हांव कसं करता हांव तुका मेगेल भक्तीचे एक रोप मेगेल भक्तीचे एक राजवान हांव तुका बंधन करता मेगेल हृदयान तू म्हणून सांगता हे तागेले प्रीती तो एक देवाक हे करता व्यक्त करता आसा आता अशें पळयलें की देवाक कोणाक बांदचे सांग दिना कृष्णाक कृष्णाला आवसू यशोदामाई ती देवाक बांदच्या कृष्णाक बांदच्याक मस्त प्रयत्न करून 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 चलून गेली जाल्यार तेगेल प्रीती पळोवन कृष्णान बांदून घेतले तशीच हांगा बिलोमंगल ठाकूर सांगता आमकां आमकां कृष्णाक बांदचे असल्यार कशें आमगेले भक्तीचे एक रोप भक्ती एक राजवान आमी देवाक बंधनांत आमी देवाक हे बांदयता म्हणून सांगता काली आमकां श्रीमान अनंत राघव प्रभुआनी भारी लायक करून चौराष्टकमा बद्दल सांगले तांणी सांगता ती देवाक जाय जाल्यार देव आमकां वट्टू दिता नवे आमगेले आशिल्ले वट्टू काण घेता देवाल कृप म्हळे तशी आमकां कोणे कसने गिफ्ट दिले कोणे कसने दिले रे ह्यो तांणी पळय म्हाका कितलो प्रीती करता ती म्हण अशें दिसता जाल्यार देवाल प्रीती दोन्ही तरेन उरता देव आमकां दिवन बी प्रीती दाखयता आणि देव आमकां घेवन बी प्रीती दाखयता तशीच रॅग्स टू रिचस आणि रिचस टू रॅग्स दोन्ही कर येता देवान कृष्णान म्हणून ते रॅग्स टू रिचस आता गरीब आशिल्ले श्रीमंत कशें करता म्हळ्यार एक उदाहरण आमी सुदामा ब्राह्मणान पळोव येता कितलो गरीब आशिल्लो ताका एक दिवसा एक जेवणाक बी ताका भारी कश्ट जाता आशिल्ले तितलो ताका गरीबपण आशिल्ले खंय भिक्ष मागल्यावर ताका भिक्ष मेळना आशिल्ले कडेरी सगळे बायल सांगता की तू इतलं सांग धन आशिल तुगेले काणी सांगता म्हाका सद्दाची कृष्णाले कृष्ण तुगेले मित्र कृष्ण तुगेले फ्रेंड म्हणून कृष्णान अशें केले तुगेले खातीर म्हणून आता आमगेले असल परिस्थिती आसा तू कृष्णाक सांगले रे तू कृष्ण कसंपुणी मदत करता न्हय वच कृष्णा वचून सांग आमगेली परिस्थिती तो मुद्दाम आमकां मदत करतलो म्हणून सांगता तेन्ना ती सांगता की तो जायतो ताका मन आसतना की ह्या वटू विशय हांव कृष्णाले कसले मागचे वचून म्हगेले मित्र तो जाल्यार अशी हांव मागची समनय तागेले की म्हण जाल्यार वता बायलेल वता येता थंय वचून कृष्ण भारी खुशी जाता ताका पळोवन ताका एक तागे मस्त सन्मान करता तागेले पाय धुयता आपल्या आसनार ताका बसयता बरे एक ताका हे जेवण भोग ताका दिता प्रसाद ताका दिता तेन्ना भारी चंदायेर तागेले सन्मान करता तेन्ना तांणी दोगो लोक बसून एक कडेन एक लेवलार तांणी बसून संदायेरी तांगेले सान आसतना कसन तांणी केल्ले संदीपनी मुनी आश्रमांत आशिल्ले कस जाल्ले वटू तांणी अशी कशें आमी दोन फ्रेंड केन्ना ओल्ड फ्रेंड चायल्डहूड फ्रेंड म्हळ्यार कशी कसन उलोवंक येतात आमी पयलीं कशें कशें करता आशिल्ले कशें आशिल्ले म्हणून तशीच कृष्णानी सदां इतलो उलोवन हांसून खेळून इतलो भारी खुशी जाता भारी आनंद जाता जाल्यार तो बायलेन सांगिल्लो विशय विसरून वता मी ताका कडे उडगास आईल की ताका विचारचें मन करना रे कृष्णान म्हाका इतलो आनंद दिले कृष्णाल दर्शन मेळ्ळें कृष्णाल एक संग मेळ्ळे आनी कसन जाय म्हाका म्हण तो हे इतले पूर म्हाका हांव बायले कशी बी समाधान करता म्हण वापस येता जाल्यार वापस हांव घरा येवन पळयले रे एक चंद भारी चंद एक महल जाल्लो उरता तागेले एक सान कुटीरशे आशिल्ले भारी चंद एक महल जाल्लो उरता तशीच एक सुदामा हो रॅग्स टू रिचस कृष्णान ताका खंयच्यान खंय आशिल्लो खंय वरें हाडले म्हण हे एक उदाहरण आहे ताका तागेले प्रितीन ताका एक कृपे दाखयले तशीच रिचस टू रॅग्स पूण बरी श्रीमंत उरता तागेले देव कशें हरवून घेता म्हळ्यार एक उदाहरण आसा की अवंती म्हणले देशांत एक ब्राह्मण आशिल्लो अवंती ब्राह्मण तो मस्त श्रीमंत आशिल्लो तागेले वट्टू अनुकूल आशिल्ले मस्त पयशे आशिल्ले मस्त आस्ती आशिल्ली जाल्यार तो एकदम रागिश्ट आशिल्लो आनी कंजूस आशिल्लो आपणे घरची लोकां वरे बायल चेडूंक हावस बापसूक वरे कसले दिन आशिल्लो तांकां आपणे परिवाराचे म्हण कसले फेसिलिटी दिली नाशिल्ले बरी कंजूसी आशिल्लो तेन्ना तांकां बी मस्त हागेल बरी चीड येता आशिल्ले की हो आमकां वट्टो आसून आमकां एक बेसीक फेसिलिटी बी दिना मो हागेले इतलो पयशे आसा पयशे एक वट्ट करून दवरता म्हणून जाल्यार अशी मस्त काळ धन कडेन मुखार हें चलना तागेले तेन्ना तागेले बायल चेडूं तागेले आवसू बापूसू मेळून कसो करता ती ताका भायर घालून सोडता ती
आणि तागेले खंयचे पैसे हे आसा कितले लोक तागेले चोरून वता ती अशी करून 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 एक दिवस आनी पुरा राग येवन ताका भायर घालून सोडता ती तेन्ना तो केन्ना भायर पडता तागेले हातांत केन्ना उरना केन्ना तागेले अभ्यास आशिल्लो कसो मेळता ते वटकन जावचे पैसे मेळता वटकन ते खर्चूचे ना कसले एक आपल्या फॅमिली खातीर बरें हे करचे ना तेन्ना केन्ना ताका भायर घालता ती तेन्ना तो मस्त ताका बेजार जाता अरे हांव खंय चुकलो म्हणून तो आपणेले स्वताचे हे करता मनान तो की हांव खंय चुकलो म्हाका अशी कसले आयली परिस्थिती म्हणून तो कसो करता तेन्ना पुरा सोण तो संन्यास घेवन वता आणि संन्यास घेवन देवाक हे करचे वता केन्ना एक मनुष्य मनशाले वट्टू उरता तो आसक्ती घेवन उरता आपणेल बायल आपणेल चेडू आपणेल घर आपणेल दुड्डू आपणेल नोकरी आपणेल कार म्हणून जाल्यार केन्ना वट्टू हरोवंक येता केन्ना तागेले कोणी उरना ती तागेले ओन लोक तागेले स्वताच रिलेटिव्स कोणी उरना ती तेन्ना तागेले एक आश्रय कसो उरता देव म्हणून हे आमकां सगळ्यांक गोत आसा की आमगेलो आश्रय देवूची म्हणून जाल्यार आमी हे वट्टू भौतीक जगाचे आसक्ती तितले बुड्डून आसा ती देवा ते आकर्षण आमकां कमी जाता ते आसक्ती कमी जाता केन्ना पासून हे भौतीक जगात आसक्ती उरता तेन्ना पासून आमगेले देवाला आसक्ती कमी जाता केन्ना हागेले हात खाली जाले पुरा तागेले काही ना तागेले एक आश्रय म्हळ्यार कोण देव उरले म्हण तेन्ना तो देवाला तागेली भक्ती करता आपणेले कितले ते मुखार वचून ताका लोक तो केन्ना भीक मागच्या वता भिक्षा मागच्या वता तेन्ना ताका लोक सोवता ती फातरान मारता ती तूं अशें केल्ले कोणा मोस कर न्हू अन्याय कर न्हू कोणा लुट्टू न्हू तूं पयशे कमय न्हू हे केल्ले म्हणून तागेले मान वता तागेले पयशे वता तागेले रिलेटिव्स वट्टू वता ती ताका सोण घालता ती अशें करून तो देवाले पुजेन तूं भक्तीन तूं आपणेले साक्षात्कार मुखारसून करून घेता तशी हे पळयले हे अवंती ब्राह्मणाले कशी हे तागेले कर्मान ताणे हे करून घेतले म्हळ्यार हे वट्टू तागेले गेले ताणे कितले कमय पैसे कितले आस्ती हे वट्टू तागेले कर्मा मिती तागेले हे गेले जाल्यार देवान तागेले वयर मुखार कृप दाखयले आता अनेक उदाहरण आम्ही पळयले पळयता ताजे विपरीत तसले एक उदाहरण आहे तशी आमगेले परमपूज्य प्रभुपाद स्वामी तांणी एक शुद्ध भक्त आशिल्ले सान आसतना एक शुद्ध भक्त आशिल्ले घरान ते हाऊस बसून तांकां एक कल्चर दिल्ले भक्तीन तांणी तांगेले जीवन केल्ले मुखार वचून तांकां व्हड जाता ती तेन्ना तांगेले गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराक तांणी मेळटा ती तांणी सांगता ती भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां पळयली की सांगता ती तुम्ही शिकील वाचिले चेडू यंग चेडू तुम्ही पाश्चात्य देशा वचका तुमकां इंग्लिश कळटा तुम्ही शिकल्या ती इंग्लिशान तुम्ही प्रचार करता पाश्चात्य लोकांक कृष्ण भावनाचो प्रचार करता म्हणून सांगता ती तशी मुखार वचून प्रभुपाद स्वामी तांणी तांगेले वाडीक जाता तांचे चेडूंक जाता तांगेले कुटुंबान तांणी बिजी उरता तांगेले फॅमिलीन तो तांगेले कमोवचे बिझनेस म्हणून अशी तांकां मना उरता की म्हगेले गुरु महाराजान सांगल्या म्हाका हे कोरका म्हणून जाल्यार तांगेले फॅमिलीन तू तांणी इतली तांची जबाबदारी तितले हे जावन वता ती तांकां करच्याक जायना कडेन मुखार वचून तांगेले मुंबईन तांगेले फार्मसी ते बिझनेस तांगेले फेल जाता अशी जावन तांणी वापस कलकत्ता येता ती थंय बी तांगेले बिझनेस स्टार्ट करता ती ते बी तांगेले फेल जाता तशी न्हय तांगेले घरची तांगेली बायल बी तांकां मस्त सपोर्ट कर काही करना सपोर्ट तांकां कृष्ण भावनांत मस्त प्रचार करता आपणेन बुक्स बरोवका साहित्य रचने करता कृष्ण भावनाचे एक फिलॉसॉफी लोकांक दिवका म्हण मस्त मना असता बायल कसलेन तू सपोर्ट करना एक दिवस तांणी मस्त श्रम घालून ते भगवद्गीता बरयल्ले ते भगवद्गीता बायल ते विकून सोडता तांगेले घरान पयशे आसना तिका टी पिवच्याक पयशे जाय म्हणून ती रद्दींत विकून सोडता तेन्ना प्रभुपादाक मस्त बेजार जाता तांणी कितले टाइम कितले एनर्जी घालून ते एक बुक भगवद्गीता ट्रान्सलेट केल्ले आशिल्ले ते बायलेन पुरा हे करून सोडले म्हाका असले सपोर्ट मेळना जाल्यार कशें जातले म्हणून प्रभुपाद बायले निमगीता तू पळय टी ऑर मी हांव जाय तुका नावे तुका टी जाय दोनांत एक तू सिलेक्ट करता म्हणटा तेन्ना ती टी कप उकळ सांगता म्हाका टी जाय म्हण तेन्ना प्रभुपाद स्वामी तांकां अर्थ जाता तेन्ना तांणी घर सोडून वता ती आनी तांणी थंय संन्यास घेवन मुखार तांणी झांसी आनी वचून पुरा भारतांत प्रचार करता ती नंतर तांणी अमेरिका वता ती तो आमी आयकल्या नंतर प्रभुपाद स्वामी अमेरिका गेले नंतर तांगेले पुरा तांगेले शिष्यांक सांगता ती अशी जीवनान तुमगेले जाल्ले
बहुतेक हे कृष्णाले अरेंजमेंट उरतले की मग कितली 30 वर्सां मागशी मागील गुरुला आज्ञा मेळ्ळे जाल्यार हांव आनीक ते पालन केलें ना ताचे खातीर जबरदस्ती कृष्णान मागेल हे धन मागेल संपत्तू मागेल बायला पुरा म्हाका हे करण्यान सोडले म्हाका दूर केले तदनंतर ताचे खातीर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळे ते ಒಟ್ಟು जबाबदारी सोडली मी ती म्हाका हांगा मागेले गुरु महाराजान मनांत उरतले आता तुगेले कुटुंबात जबाबदारी जाली आता हे समाज उद्धार करची जबाबदारी हे म्हण तांले किल उरतले म्हणून म्हाका हे हांगा अशी म्हाका परिस्थिती येवन म्हाका पुरा सोडका पडले म्हण हांगा येवन म्हाका एक हे अवकाश मेळ्ळे पुरा मागेले समय मागेले एनर्जी आसा मागेले कितले हे आसा पुरा मागेले प्रिचिंगान तो फोकस करचे खातीर म्हाका एक अनुकूल जाले म्हणून तांणी तांगेले शिष्यांक सांगूंक येता ती आता मागशी पंत आमी चांगल्या वरेची श्रीमद भागवतान तो एक 10वें स्कंदान ते श्लोक आसा मागशी पण सांगिल्ले आता परत रिपीट करता कृष्ण सांगता यस्याहम अनुग्रहणानि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो ततो धनम त्या जयंत्यस्य सजना दुःख दुःखितम त्यानं कृष्ण एक विशेष असीम कृपा दाखयता त्यानं पूरा हरवून घेता हगूर हगूर करू तो आपणे आमगेले संबंधिका वरे तो पुरा दूर करून घेता त्यांना एका नंतर दुःख कष्ट भोगची वरे आमकां करता म्हणून हांगा कृष्ण सांगता तशीच हे आमी पळयले हे अवंती ब्राह्मण आणि प्रभुपाद हे दोन्ही अशें पळयले दोन्ही विरुद्ध आसात एक्चुअली अवंती ब्राह्मण तागेले कर्माना ताका हे परिस्थिती आयिल्ले जाल्यारय ताका देवाली कृप मेळ्ळी आणि परमपूज्य प्रभुपाद स्वामी हांणी हांगेर बरवी देवाली कृप आशिल्ले देवाक आशिल्ले की हे एक व्यक्ती असा एक पुरुष असा महापुरुष असा वचून पुरा भारत पाश्चात्य देशावर वचून पुरा विश्वान तू प्रचार करच्या खागेले ताकद असा शक्ती असा हे मनशाक अनुकूल करून दिवका म्हणून देवान हे परिस्थिती तांकां तांगेले वरी हाडयली अशी एक शुद्ध भक्त तागेले जिवनांत कसले कष्ट येता कसले चॅलेंजेस येता कसले विघ्न येता तो केन्ना दुःख करना तो कसं करता हे देवाल अरेंजमेंट म्हण लागता देव कसलपुणी म्हाका मगेले मुखालचे बरे उद्देशा खातीर देव म्हाका वापरता असा ताचे खातीर देवाल एक कसं की एक प्लॅन असा म्हणून ते देवाल प्लॅनांत हांव सहकार करता म्हणजे नश्कर न्हू आता वासुदेवानी देवकीले जिवनांत बी आमी पळयता ती तांकां कशी 7 चेडू जावन तांगे 6 चेडू अशी तांगेले गेले चेडू जीव हे जाले की जन्म आयल की तांगेले गेले जाल्यार तांगेले मनांत आशिल्ले आता कृष्णाले जन्म जावं का म्हण असले आमी सहकार करता खंयचे बी हाऊस वॉपसूक तांगेले जन्म आयल चेडू पहिले चेडू स्पेशली वत्ता अशी कोणे एक ताका मार उडयतात म्हळ्यार कितली दुःख जाल्ले उरतले अशी एक चेडू न्हय अशी 6 चेडू तांगेले वता जाल्यार तांकां गोत आशिल्ले की हे म्हणटो आमकां सहन करता पडटले तसले म्हणे देवाल हांगा जन्म जावचे आसा देवाल हांगा उद्धार करचे येवचे आसा हे जगार येवचे वशकत आसा ताचे खातीर आमी देवाल हे मिशनांत आमी सहकार करता म्हणून शुद्ध भक्त अशी ताका अर्थ करून घेता आणि ताचे खातीर कृष्णाक हरी म्हण सांगल्या कृष्ण जाय जाल्यार कसले काण घेता आणि तागेली इच्छा असल्यार कसल बी दिता अशीच हे देवाले दोन्ही तर्फेन देव प्रीती दाखयता भक्तांक आता आमी 6th वर्स पळोवया चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धं चिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तिकृतं तु बन्धं चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं यमपाश कोणाले काडचे साध्य आसा यम आनी पण पाश घाले कोणाक काडच्या कोणाले की ते चुकोवचे साध्य ना आनी आतां मागशी पण पळयले अजामिळ काणी तो अजामिळ कशी तो तागेले एक मरण लागीं मृत्यू लागीं आयली ना तशीच तो हे करता नारायण नारायण म्हण तागेले पुता आपयता ते नारायण म्हण आपयल्याचे तो वैद नारायण वैकुंठ बशिल्लो तो लेखता अरे म्हाका आपयता सो हाका मदत जाय हाका मदत कर का म्हण तागेले विष्णुदूताक हाण दिता केन्ना विष्णुदूत येता ती तांणी यमदूता सांगता ती तुमी हाका सोडा हाणें देवाल नांव घेतल्या हाणें कितले पाप केल्ले उरतले जाल्यार देवाल नांव घेतल्या देवाक उडगास काडल्या हाणें हागेले पाप पुरा देवान हें करून सोडल्या सोडा हाका म्हणून
ताका एक जीवन दान मेळटा. यमपाश कोणाक काडचे साध्य ना. देवान इच्छे केल्या मात्र ते काडचे, देवान कट करचे साध्य आसा हे यमपाश बंधम. तदनंतर भिनत्सी भीमम भवपाश बंधम. ना कशी पुणी हे करनायलो हांगा अजामिळ जाल्यार हे एक शरीर आम्ही वाचूंक घेवत कशी पुणी कर्म एक पाश आमगेले हे अंत एक शरीर अंत मुक्ती पावले म्हणलें जाल्यार हे भव पाश हे भौतिक जगतांत एक बंधनांत आमी आसा ती. आता परमपूज्य राधानाथ स्वामी यांनी मस्त वर्सां फुडें एक भारी लायक लेक्चर आशिल्लें. आतां जाल्यार इस्कॉन डिझायटरीन तो ऑडिओ आसता लेक्चर, तुम जाय जाल्यार आयकूं येता. प्रिझन हाऊस विथआउट वॉल्स म्हणून भारी लायक प्रिझन हाऊस विथआउट वॉल्स. आम्ही खंयचे प्रिझन हाऊस पळयले हांवें, जेल पळयले हांवें, खंय वॉल्स ना ती, खंय रॉड्स पुरा बंद करून दवरता तशी चोराक, खंय धांवन वचनाशी. आतां तरी पुरा इलेक्ट्रॉनिक्स आयल्या ती, जाल्यारीच चोर तांणी खंयच्यान पुणी चुकोवन घेवन वता ती, धांवन वता ती. जाल्यार तांणी राधानाथ स्वामी अशें सांगता ती हे भौतीक जगतांत तूं कसले अशी अरेंजमेंट ना, हांगा कसले वॉल्स ना, कसले बंद करून दवरले ना कोणाक, हे ओपन आसा जाल्यारीच हांगा कोणी भायर पडचे प्रयत्न करना ती. हे ती भौतीक जगताचे आसक्तीन हांगा अंटून बसचे प्रयत्न करता ती. हांगा हे भौतीक आसक्ती म्हणले पाय्या सरपळ घालगे न्हू, हांगा ताण बशिल्लो आसता ती. हांगा म्हाका म्हगेल बायल, म्हगेल चेडूं, म्हगेल दुड्डू, म्हगेल घर म्हण हांतूत आनी आसक्तीन तूं स्वताक बंधन करगेन आसा ती. हांगा एक्चुअली भौतीक जगत तुम पळयलें हांगा ओट्टू ओपन आसा कोणाक केन्ना, जाल्यार इतलेच की ताणें इच्छ करता, ताणें एक मन करता, ताजे खातीर एक साधन करता. ताणें ते साधन केल्यार ताणें खंयचेय लोका वचयता, वैकुंठ लोका, स्वर्ग लोका वचयता, वैकुंठ लोका वचयता, गोलोक वृंदावन वचयता. इतले शक्ती बी आसता गेले की आनी इतलो अवकाश बी आसा जाल्यार तो स्वता ते प्रयत्न करता ताणें म्हण ताणें सांगता ती. तशीच जाल्यार हे माया, हे भौतिक बंधन, आमी हे भौतिक आसक्तीचे बंधनांत आमी आसा ती. पैसे, आमगेले नाम, आमगेले प्रतिश्ठे, आमगेले रिलेटिव्स, आमगेले प्रॉपर्टी, हे म्हणून हे आसक्तीन तो आमी बांदून घेतल्या. हे मायाक आमी अशी साधारण पार साध्य ना. भगवद्गीतेन तो कृष्ण सांगता 7वा अध्यायान तो दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. दैवी एष गुणमयी मायामेता तरन्ति ते. हे मेगेली एनर्जी आसा ही मायादेवी. हे मायादेवी क्रॉस करून वचचे कोणाक साध्य ना. कसले म्हळ्यार ही मेगेल अंडर आसा, मायाध्यक्षेण प्रकृती ही म्हण सांगता देव अनेक श्लोकांत. हे माया मेगेल अधीन आसा, मेगेल कृपा सेवे कोण मेगेल म्हाका केन्ना पासून शरण जायना ती, तेदो पासून कोणाक साध्य ना हे माया पार करच्याक म्हणून. केन्ना अशी हे माया हांतुल्यान, हे भौतिक बंधनांतुल्यान भायर येवका म्हळ्यार आमी कसं करता, हे भौतिक आसक्तीन तो आमी कमी करता म्हळ्यार देवा ल्हान कृष्णा ल्हान तो आसक्ती आमकां वाडोवंक येवका. केन्ना आमी कृष्णा ल्हान तो आसक्ती वाडोवंक येता ती कृष्णान सांगती बंधन आमी इतली घट्टी करता ती, तेन्ना हे बंधन उरता हे कोणाक काडचे साध्य ना, कृष्णाक स्वताक बी काडचे साध्य ना इतलें म्हण सांगता तो. म्हळ्यार म्हगेले हृदयान तूं ते देवाले ते भक्तीचे गांठे आस पळय, देवा तुक बी ते कापचे साध्य ना म्हण सांगता. केन्ना आमी इतलें घट्टी बंधनान तो खंयचे आमकां कश्ट येवं, दुख्ख येवं, ते आमी दृढ जावन भक्तीन तो राबून देवाक शरण जावन एक श्रद्धे दवन मुखार वता ती आमी शुद्ध भक्ताल संघांत, तेन्ना आमकां देवाक बी हे बंधनांतल्यान मुक्त करचें ना. तसल बंधन एक देव आनी मनुष्य खंयचे जीव उरो मनुष्य म्हणणे तसले म्हळ्यार देव प्रत्येक जिवाक प्रीत करता, प्रत्येक जिवाक लेखता अरे तो मेगेले येवं, तो हांगा भौतीक जगतांत इतलो वळवळता आसा, कश्ट काडटा आसा, तो मेगेले येवं, बेगी येवं म्हण हे करता, देव इच्छ करता. जाल्यार केन्ना आमी प्रयत्न करता ती देवाले हे संबंध दृढ जावन आमी देवाले हे करता ती देवाक स्वताक बी हे संबंध मोडच्याक जायना. आमी केन्ना बाय चान्स आमी बी देवाक विसरले रे देव आमकां विसरना, आमी देवाक सोडून दिले रे देव आमकां सोडून दिना. इतलें घट्टी बंधन जावन वता आमगेलें. केन्ना आमी देवाक संपूर्णपणे समर्पण करता ती देव ते घट्टी करून सोडटा आमगेलें बंधन.
एक उदाहरण असा, एक भक्त आशिल्लो, तो एक खंय म्हण म्हाका एक्झॅक्टली गोत ना, हे एक इस्कॉन टेम्पल आशिल्लो, एक ब्रह्मचारी जावन आशिल्लो तेन्ना तो बरे सेवा आनी करता आशिल्लो. भक्ताल भितर केन्ना कसले एक सान कसले एक मतभेद जाले, कसले हे जाले, तांगेले कोप आयलो, अशी तांगेली लढाई बी जाले, तांगेले कोप आयलो आनी हांणी नाकाच म्हाका भक्त नाका, हे देवू नाका, हे इस्कॉन टेम्पल बी नाका म्हण पुरो सोडून आयलो. हांव म्हाका इतले तोंदर इतले त्रास जाले म्हळ्यार हांव पुरो विसरून वता म्हणे. ताणें भायर आयले की वट्टू स्टॉप केले, ताणें तागेले भक्ती स्टॉप केले, चांटिंग करता स्टॉप केले, तागेले तिलक काण घेतले, घंटीमाळ काण घेतले. हांव पुरो देवा विसरून वता म्हण. कडे ताणें पुरो 4 नियम आसा ते बी ब्रेक केले. खंय खंय वच्चे, मूवी वच्चे, थंय वच्चे, हांगा वच्चे, वट्टू सूर केले ताणें. ड्रिंक्स सूर केले, प्रत्येक सूर केले. म्हाका नाकाच हें, हांव विसरून वता, म्हाका हे भक्तीन तेवूय इतले त्रास जाल्ले म्हणटा. तेन्ना सुमार वर्सां नंतर तो एक वळे मूवी थिएटरा भायर राबिल्लो आसता, थंय टिकेट काउंटरान तो लायनार राबिल्लो आसता. ते लायनार राबिल्ले तेन्ना सुमार वेळा नंतर पळयलें एक भक्त थंय पुस्तक बुक्स डिस्ट्रिब्युशन करचे येता. तेन्ना ताका सांगता, यो पळय भगवद्गीता आसा, घे, तुगे लायफ चेंज जातले, लायफ चेंज जातले म्हणून. हो अशी अशी तोंड धांपून घेता. हाका कशी कंठी आनी तिलक ना, ताका कोणाका गुर्त मेळना, दुसरे जागेर आयला हो. तेन्ना तो सांगता, घे, तुगेले लायफ चेंज जातले, हे भगवद्गीता वाच, भगवद्गीता एज इट इज हे पळय, वाच, भारी लायक आसा म्हणटा. तेन्ना तो नाका नाका म्हणटा. कडे अनेक जागेर तो खंय दुसरे कडेन वता आसतना एअरपोर्टार वता, ते फ्लाईट वेट करता आसतना थंय इतले डिवोटीस येता, ती थंय कीर्तन करता, ती बुक्स दिता, ती ताका घे बुक्स घे, हे भगवद्गीता पळय, हे भारी लायक आसा, तुगेलें जीवन चेंज जातले म्हणटा. तो म्हणटा, म्हगेलें जीवन केन्ना चेंज जालें आनी चेंज जावंक नाका. कडे अशी करून आनी मुखार आनी थोड्या दिवसांना तो मार्केटा वता. मार्केटा गेले तेन्ना थंय व्हड रथयात्रा जाता आसता. ते भक्त पुरो ओडोडान मृदंग करतालो. तो अशी कान थांपूंक येता, म्हाका नाका हे म्हणटू म्हाका पळयलें हांव आनी नाकाच, म्हाका हें देव म्हण सोडून आयला आनी म्हाका हें पळोवच बी ना, म्हाका आयकूच बी ना म्हण तो त्या बगलेन वता. थंय गेले, थंय बी एक भक्त तागेले म्हाका शेता, घे घे प्रसाद घे, पळय देवाले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आसा, तांगेले दर्शन घे, तुगेलें जीवन उद्धार जातले, पळय हे भगवद्गीता आसा, हे वाच, तुगेलें जीवन चेंज जातले, आमी पळय कितली खुशी खुशी आसा, ती तुका जीवनान खुशी मेळतले म्हणटात. तेन्ना तो ते दिवस तो घरा वता, देवाचें दर्शन घेता, तो बूक घेना जाल्यार घरा वता. तो विचार करता, अरे हांव कोणी नाका, म्हाका भक्त नाका, म्हाका देव नाका, म्हाका देवळ नाका, पुरो सोडून आयला मू, कसले देव इतलो म्हाकशे पडला म्हगेले, अरे म्हगेल्यान कसो आसा इतले, इतलो म्हाका भाव दिता म्हण विचार करता. कडे ताका थोड्या वेळान खरें रडण येता ताका. हांव एक बरे जाग्यार आशिल्लो, हांव देवळांत आशिल्लो, भक्तां म्हगेलें इतलो प्रीत करता आशिल्ले, इतलो बरें हांव सेव करता आशिल्लो, भक्तीन तितलो बरें हें करता आशिल्लो, हांव खरें सोडून आयलें मू. हांव देवा विसरचे प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका देवान सोडून दिलें ना मू. हांव आयले तकी परत परत म्हाका येवन म्हगे लायफान ते तूं यो म्हण आपयलें म्हाका भक्ता थ्रू म्हणून. तो सांगता आनी तो परत देवळा वता आनी तेच कितलीं वर्सां नंतर हें परत देवळा वता आनी थंयची त्या भक्तांक वचून मेळता आनी तांगेले माफी मागूंक घेता, म्हगेलें चूक जालें म्हणून. आनी थंयच्यान तो आनी परत तागेलें भक्ती जीवन भारी लायक करून तागेलें आनीक श्रद्धेन तो सूर करता. अशी कितलीं लोकांले उदाहरण आमी पळोवं येता की आमगेल्या जिवनांत कश्ट येता ती, आमगेल्या जिवनांत फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स येता ती, आमगेल्या जिवनांत रिलेशनशिप्सान प्रॉब्लेम येता ती, आमगेल्या जिवनांत आनी कसो की हेल्थ इश्यूज येता ती, मस्त नमून येता ती. जाल्यार ते वट्टू हांतू आमी लेका म्हापशी पंथा ते डायमंडाचे आनी उदगास उदाहरण दिल्ले भांगराच्यांनी, तशें आमी एक हळवूका, आमी एक बरे भक्त जावका, आमी एक शुद्ध जावका म्हण आसल्यारी हे संघर्शांतल्यान आमी वचता आनी देवाले तूं इतले घाट संबंध करता की केन्ना ते रिलेशन तुटचे दिवचे ना, तशें आमगेलें रिलेशन उरका म्हण आमकां हांगा बिल्व मंगल ठाकूर आमकां एक्सप्लेन करता. हरे कृष्ण, धन्यवाद.